घरां मोडची न्ही म्हूण मागणी करत सिव्हिल कोर्टांत गेल्ल्या बायणाचे 55 फामिलींची अंतरीम थाकाय हायकोर्टान फाटीं घेतल्या। याचिकादार बायणा रेजिडेंट्स वेलफेअर असोसिएशनाच्या 150 घराब्यांक हायकोर्टान फुडले सुनावणे मेरेन थाकाय दिली। बायणाच्या लोकांची पुनर्वसणूक करप शक्य ना म्हूण सरकारान हायकोर्टा मुखार बुधवारा स्पश्ट केलां। बायणाचे लोक पुनर्वसणूक मागतात। फुडली सुनावणी 5 मायाक जातली। घरां मोडचीं न्ही म्हूण बायणाचे 205 फामिली हायकोर्टान गेल्ल्यो। केशीचेर बुधवारा सुनावणी जाली। याचिकादार बायणा रेजिडेंट्स वेलफेअर असोसिएशनांतल्या 205 वांगड्यांतल्यो 55 फामिली सिव्हिल कोर्टान गेल्यात म्हूण सरकारी वकिलान कोर्टाक सांगलें। ह्या घराब्यांक हायकोर्ट अंतरीम थाकाय दिवंक शकना। कांय घराबे सिव्हिल कोर्टान गेल्यात काय ते तपासपाक वेळ लागतलो म्हूण याचिकादार बायणा रेजिडेंट्स वेलफेअर असोसिएशनाच्या वकिलान हायकोर्टाक सांगलें। सिव्हिल कोर्टान याचिका घाल्ल्यांची नांवां ह्या याचिकेंतल्यान काडटले अशें उतर याचिकादाराच्या वकिलान हायकोर्टाक दिलें। घरां मोडचीं न्ही म्हूण हायकोर्टान दिल्ली अंतरीम थाकाय ह्या 55 घरांक लागू जातली काय म्हूण सरकारी वकिलान हायकोर्टाक प्रस्न केलो। याचिकादारान अतिक्रमण करून ही घरां बांदल्यात आनी तांची पुनर्वसणूक शक्य ना म्हूण सरकारी वकिलान कोर्टान स्पश्ट केलें। हायकोर्टान केशीची सुनावणी फुडें धुकलून 5 मेक दवरल्या। तो मेरेन ह्या घरांक अंतरीम थाकाय मेळटली। पूण कोणेय सकयल्या कोर्टान याचिका केल्या जाल्यार तांकां ही थाकाय लागू जावची ना म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केलां। त्या 55 घराब्यांक सिव्हिल कोर्टांतल्यान थाकाय घेवची पडटली। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। सुरेश बोरकार, गजानन रायकार आनी अनंतराम भटाक बुधवारा गोंय सरकाराचे 2013-14 वर्साचे भाषा सेवा पुरस्कार भेटयले। कोंकणी, मराठी आनी संस्कृत भाशांत केल्ल्या वावरा खातीर तांकां हे पुरस्कार फावो जाल्यात। ह्या मुखार दर वर्सा हे पुरस्कार भेटयतले अशी घोशणा राजभाशा मंत्री मिलिंद नायकान सुवाळ्यांत केली। कोंकणी, मराठी आनी संस्कृत भाशांचे काम करपी कार्यकर्त्यांक जीवन गौरव पुरस्कार दिवपाची नवी येवजण गोंय सरकारान तयार केल्या। कोंकणीचो पुरस्कार ज्ञानपीठकार रवींद्र केळेकार, मराठींतलो पुरस्कार साहित्यीक बा द सातोस्कार जाल्यार संस्कृतांतलो पुरस्कार दुर्गाराम उपाध्याय हांच्या नांवान दर वर्सा दितले। ही जी तेंचेकडे लेखणी आहा, ही लेखणी उरलेल्या त्यांच्या आयुष्यात शेवटच्या दिवसापर्यंत तेंच्यांनी अशीच बरोवची गोंया खातीर आनी ह्या तिनूय भाशेचे आनी चड आमकां अशीच सेवा दिवची। आयज हो सत्कार तांचो जाता, हेच्यान जर पासून आनी चड कितें सरकार करूंक शकता आनी म्हाजे कडेन जर प्रपोजल येत असल्या कामाक जाल्यार हांव एकूय क्षण तेचेर विचार न करता कितेंय असलें जाल्यार हेंच्या खातीर हांव मदत करपाक तयार आसा। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। बागा वाठारांतल्या सेंट झेवियर रिट्रीट हाऊसाच्या राखणे वंटीचे प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करची म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस राज्यपाला मेरेन पावल्या। पार्सेकार सरकारांतलो एक मंत्री ह्या प्रकरणात आसा म्हूण बीजेपीचो कळंगुटेचो आमदार मायकलान आरोप केल्ल्यान ह्या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी जावची म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस मागता। राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या एका शिष्टमंडळान बुधवारा राज्यपाल मृदुला सिन्हाची भेट घेतली। बागा वाठारांतल्या सेंट झेवियर रिट्रीट हाऊसाच्या राखणे वणत प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करची अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केल्या। आम्ही आज गव्हर्नराक मेळ्ळे आनी मेमोरंडम हँड ओव्हर केला डिमांडिंग ए ज्युडिशियल इन्क्वायरी into this episode because all people involved all are belonging to BJP. Home Minister is involved as per Michael, Cleophas is involved as per Michael, a minister is backing him as per Michael. Minister cannot be from any other party. Police is not under anybody else except Home Minister, and Cleophas was a partner of Michael Lobo before the assault tamasha took place. जमीन ताब्यात घेवचे आदींच कळंगूट मतदारसंघात बेकायदेशीर रितीन रस्त्याचे काम चल्ला असो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केला। I challenge Michael to produce documents that the land has been acquired. People are fighting today at the center, challenging certain clauses of land acquisition. Here no land acquisition is being done, and development at whose cost? By trampling on the fundamental right to own property. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। मुंबई बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग काणकोणच्यान वता, मात काणकोण वाठारांतलो रस्तो पळयल्यार गांवांतले रस्ते परवडले म्हणपाची पाळी। राष्ट्रीय महामार्ग आसूनय रस्तो साप्प अशीर,
गाडी मातशी भायर गेल्यार फोंडकुलांत पडपाची. ह्या अशीर रस्त्याक लागून काणकोणाक कितलेशेच एक्सिडेंट जावन लोकांचे हात पाय मोडल्यात. हो पळयात काणकोणच्यान कारवार वचपी राष्ट्रीय महामार्ग 17. ह्या रस्त्याची रुंदाय पळयल्यार ताका राष्ट्रीय महामार्ग कित्याक म्हणप हो प्रस्न पडटा. रस्तो बरो हॉट मिक्स केला, मात मातशी गाडी भायर गेल्यार फोंडकुलान पडटली. हो एरिया 17 हायवे, पूण हांगा अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की ह्यो 2-3 फूट अगड खळयो, रस्त्यार बांय आनी जे व्हळ आसात तांचे कडेन रिटर्निंग वॉल अशें कांय ना. मात थंय कोणा बांय आसात काय व्हळ आसात हें कांय कळना. आनी जेन्ना पळय भायले ट्युरिस्ट येतात तेन्ना हांगा एक मृत्यूचो सापळो, लोकसंख्या कमी करपाची एक मोठी षडयंत्र हांगा रचिल्लें उरता. हो नॅशनल हायवे बॉम्बे टू मँगलोर म्हणल्यार हो नॅशनल हायवे 17 शार्प टर्न असे आनी हो ब्रिज आनी हो हे विस्तार सायडीक त्यातून मातशें संरक्षण बीन ना हांगा. आनी अशी गाडी कोणी हांगा आपल्या जीव सोडपाक गेलो डायरेक्ट न्ही करपाची. म्हाका मुद्दम गव्हर्मेंटान हें करून दवरला, कारण हे हांगा कोण पळयता एक्सिडेंट जायता. ही धड आसा ही पळय आनी हांगचे लोक मिसा वयतात, लोक येता वयतात सगळी करता. आतां एक बस येयली जाल्यार लोकांक देंवप खंय. हांव मागता की हांगच्यान सकयल लादी घालची, पूण हांगाच न्ही वयता थंय होच प्रॉब्लेम आसा. समज मोटरसायकल घेवन कोणी येयलो वयल्यान, मोटरसायकल घेवन वयल्यान सकल्यान एक गाडी येयली, तेका जर पांय तेकयता जाल्यार तेणें पांय तेकोवप खंय. पांय जर हांगा तेकोवपाक गेलो सकयल जाल्यार तो ह्या हितू पडटलो. वाटेन चलोवंक वयता आसतना पांय दवरपाक लुगान ना, तेका लागून आमी जायते पाडेन चिंतताले अशें दिवपाक. तेका लागून आतां सरकारान येवन तेमचे नदरेक पळोवचें आनी कितें बरें जाता तें तेमकां करचें. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. घेऊ एक विराम.